निमणे दिगंबर कामतीन तोंड उगडलें आनी सांगोन उडयलें, हांव काँग्रेस सोडून भाजपात वचचो ना. वेल्यान ह्यो वावड्यो भाजपाच फुटयता असोय आरोप ताणें केला. दुसरे वटेन मंत्री सुदीन ढवळीकर सांगता, काँग्रेसवाले मगो फुडाऱ्यांक मेळून पर्यायी सरकार घडोवपाची मागणी करता. अमेरिकेच्यान उपचार घेवन आयिल्लो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार 8 दिसां भितर परत उपचारा खातीर अमेरिकेक गेल्ल्यान एक नेटाची वावडी सोशल मिडियांतल्यान पातळत आसा. पर्रीकार राजिनामो दितलो आनी सगळ्याक मान्य असो दिगंबर नवो मुख्यमंत्री जातलो, त्या खातीर तो आनीक 3 काँग्रेसवाल्यांक घेवन पक्षांतल्यान भायर सरतलो. ह्यो वावड्यो पातळटाल्यो आनी सदा भशेन दिगंबर ओगी आशिल्लो, पूण सोमारा दिसा ताणें तोंड उगडलें आनी भाजपाचेर फोग काडलो. कोण कितें बरयता आनी कितें घालता तें हांव पळोवपाकय वचना, पूण म्हाका कोण कोण विचारता तर कोण तरी सिस्टमॅटिकली प्लांट करता स्टोरीज अशें म्हाका दिसता. तातल्या स्टोरीचो म्हजेरय परिणाम जायना आनी म्हज्या मतदारांचेरय परिणाम जायना. काही रिझाईन जावन काही तुमच्या वांगडा आमदार येवपाक ते तरेतरेचे बातमी येतात. हांव खंयची बातमी पयलीं आयली एक हांव सुदीन ढवळीकाराक मेळपाक गेलो, हांव सुदिना कडेन उलोवपाक गेलो. मागीर बातमी आयली हांव रिजायन जाता म्हणून. मागीर बातमी आयली हांव 3 आमदारांक घेवन गेला. तरेतरेचे दिगंबर कामतीचें इम्पॉर्टन्स मातशें वाडयतात अशें म्हाका दिसता. हीच गजाल आयतारा काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकरानूय सांगली आनी ही वावडी फट म्हणून सांगतना तो आनीक एक पावल मुखार गेलो. भाजपा आनी युती सरकारांतले हेर भागीदार लोक पर्यायी सरकार घडोवपा खातीर आमचे कडेन उलयतात असो दावो ताणें केला. सोमारा मोगोचो मंत्री सुदीन ढवळीकारानूय तेच सांगून हे वावडेची खुटी घट्ट केली. पूण तो सांगता, गिरीश मोगोच्या फुडाऱ्या कडेन येवन उलयता आनी पर्यायी सरकार घडोवया म्हणटा. जुवारी पूल सुरक्षीत ना म्हणून गिरीशान म्हटलें देखून सुदीन चाळवलो. आतां हाका खंयच्यान जो गिरीश चोडणकर उलयला की PWD मंत्र्याचेर आपलो विश्वास ना. हांव एकादलो म्हणटा तूं एकादलो विश्वासूय दवरूं नाका आनी तुजो विश्वासान हांव वचना, पूण तूं जे पळय कोण कोण मनीस मोगो पक्षाच्या नेत्यां कडेन धाडटा की सरकार करुया आनी तें तरी बंद कर. विश्वास ना जाल्यार हांव एक मोगो पक्षाचो तें तरी तुमी बंद करात. तेंय तुमकां जाय. विश्वास ना जाल्यार तुमी कशें वता, कित्याक तांचे घरा वता, तांचे कमिटी कडेन वता. स्वताच्या घरांत कितें चल्लां हें तांकां खबर ना. सादे विधानसभेंत तांची मेजॉरिटी नासता. जितले तांचे ते जर 16-17 आसा जाल्यार ते पयलीं विधानसभेंत 4 पयलीं कमी आसता. म्हाका दिसता अंडर द लिडरशीप ऑफ मनोहर पर्रीकर हें गव्हर्मेंट जें कितें लोकांक सांगलां तें करून दितलें. लोकांनी हेंचेर चड विश्वास दवरचो न्हय. हेंचे पोजिशन्स खंय आसात इतलेंच तांकां खबर आसा आनी तांचें घरूच सारकें ना. ज्या मनशाचें घरूच सारकें ना तांणी दुसऱ्याचेर टिका करपाक पयलीं बंद करचें. कारण पयल्याच पेपरांत वाचलें की तागेले 2 कोण तरी भर मिटिंगेंतल्यान 2 जाण आमदार उठून गेले म्हणून हांवें काल काय पयरूच वाचलां. समजा जर पर्यायी सरकार घडोवपाचें जालें जाल्यार काँग्रेसीक तें चड सोंपें आसा. कारण ताचे कडेन आसात 16 आमदार. मोगोचे 3 अपक्ष आनी राष्ट्रवादीचो चर्चिल आलेमांव घेवन ते पर्यायी सरकार घडोवपाक शकतात. 3 आमदाराच्या गोवा फॉरवर्डाक सत्ते भायर दवरून. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकार आनी पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार विराज कामत.